बायलां आनी भुरगीं कल्याण मंत्र्याच्या ऑफिसाचेर रॅली काढली म्हूण समन्स कित्याक धाडपाक जाय काय म्हूण आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांचो प्रस्न. परुळेकरान सामुहीक बलात्कार केसीचेर केल्ले विधानाचो निशेध करपाक आपान आयतारा रॅली काडिल्ली. ताचे वयल्यान साळगांव पुलिसांनी आपाच्या फुडाऱ्यांक समन्स धाडले. ताचो आपाच्या फुडाऱ्यांनी निशेध केलो. सरकार खंय ह्या केसीचेर मातूय सिरियस दिसना. Asked for a copy of the FIR. You've called us to the police station. You've placed some, case against us. At least give us a copy of the FIR. They said you file an application. So we filed an application. At least at the time that we left the police station, we were not given a copy of the FIR. So these are completely outrageous things that this government is doing. And I think it is a clear sign that they are rattled, that the complete anarchy and the misgovernance that has been happening for the last 3 years is being noticed by the people now, and they don't have a solution to this, so they're resorting to gundagiri like this. आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी साळगाव पोलीस स्टेशनाचेर मंगळारा हजेरी लायली. कार्यकर्त्यांनी थंय पुलिस आणि सरकारचो निषेध केलो. में और वहाँ पे भी हमने जो स्लोगन राइज किया वो एक स्लोगन था, दिल्ली की बेटी हो या गोवा की बेटी तो देश की बेटी है. क्या ऐसा स्लोगन राइज करना कोई गुनाह है? दूसरा स्लोगन था, चलचना रे चलचना, आवय बहिण्याचा अपमान चलचना. क्या ये भी ऐसा स्लोगन राइज करना क्या कोई गुनाह है? आपणय त्या रॅलीत वाटेकार जाल्लो. आपण बीजेपीच्या आमदाराचो भाव म्हूण आपल्याक समन्स धाडूं ना काय म्हूण विल्बर टिकलोचो प्रश्न. My name also features somewhere, but I have been not called. I don't know why is it. Just because my brother is the MLA of BJP? Is it because of that? I would like to know. Because I also was with all of them. And I want to know why I am also not been called. Because I would like to be called and taken a statement and give my statement. प्रत्येक जण आपापले काम करता. आपण आपले काम करता, पोलीस तांचे काम करता. सगळ्यांनी आपापले काम करत जाल्यार सगळे व्यवस्थित चलतले म्हूण परुळेकराची आपाक जाप. प्रत्येक जण आपले काम करता, पुलीस आपले काम करता, म्हाका माझे काम करून दी. सगळ्यांक प्रत्येक जण जर आपले काम जाल्यार ते व्यवस्थित जातले अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांडवी न्हंयेंतल्यान कसिनो दुसरे कडेन व्हरपाचो 2-3 बसकां भितर निर्णय जातलो. कसिनोवाल्यांची गरज म्हूण फक्त एक जेटी दिवची पडूं येता म्हूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री दिलीप परुळेकार उलयला. परुळेकारान मंगळारा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या कचेरेंत फावट मारली. चडसो स्टाफ ड्युटेर आशिल्लो. सी प्लेन नाका म्हणपी आमदार मंत्र्यांक घेवन बसतलो म्हूण परुळेकारान सांगलां. जे रिलोकेशन जावंक शकता हे पॉयंट जे दिल्ले आहा, ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आहा, तेजेर परत डिस्कशन जातलें. कॅप्टनाचे कोण हेजे आमचे कासिनोचे जे कोण ओनर आहा तेंच्या कडेन घेवन परत डिस्कशन जातलें. पूण तें रिलोकेशन जावचें अशें म्हणून डिपार्टमेंटाचें ठाम मत आसा. आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर दितले पळय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर फक्त टच आनी गो म्हणटा पळय ते आतां हेज्यो कासिनोच्यो बोटी ज्यो आसा पळय, फिडर बोटी आहा पळय, त्यो टच आनी गो म्हणजे येता आनी थंयच्यान वता त्यो. आमी बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें दितले, फक्त एक जाल्यार हो करून दितलो, आमचो जेटी करून दितले. 6 महिने आधीच परुळेकाराकडेन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खातें आयलां. मंगळारा ताणें पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे कचेरेंत फावट मारली. टुरिझम आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या एकठांय प्रकल्पांचेर तो अधिकाऱ्यांकडेन उलयलो. आमचे कडेन एम्फिबियस व्हेहिकल येता, ती जर बस भोंवतली, फाल्यां जर सी प्लेन येतलें जाल्यार ताज्या हेजे मार्गदर्शन जाय. त्या खातीर तेज्या कडेन डिस्कशन करपा खातीर म्हणून आयज हांव आपल्या कॅप्टन ऑफ पोर्टान आयलो. It was a good surprise to us. He probably wanted to check whether all of us are in number one, probably our attendance is in order. He was very impressed that all my staff was in their place. No, we deliberated on various issues like jetties especially, and we are having a new terminal building, then our old Goa jetties, then we spoke about ramps and some tourism projects which are integrated along with the ports administration. गोवा टुरिझमाच्या सी प्लेन प्रकल्पाआड बीजेपीतलेच आमदार मंत्री सध्या आवाज काडटात. मिडियान परुळेकाराक ताचेरूय विचारले. एखादो जर विरोध केलो तांकां खंय तरी भंय आसतलो म्हणून ताणें विरोध केला आसतलो, पूण तांकां घेवन बसोन तांकां सांगून तांकां समजोवन तांचे जर हितूर तकलेन जर भंय आसा, काळजान जर भंय आहा तो दूर करपाचो हें म्हाजें काम, हें हांव प्रयत्न करतलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. काटे बायणा दर्यादेगेर भरती रेशे लागसारच्या घरांचें WRDच्या टिमीन इन्स्पेक्शन केलें. पोरू तांकां राखणें वणत बांदून दिता म्हूण WRDन सांगिल्लें. ताचेर कांयच केल्लें ना म्हूण थंयचो लोक हुस्को उक्तायता. आतां WDRDन रेंवेच्यो पोतयो घालून तात्पुरतो उपाय करता म्हूण सांगलां. जो मेरेन भरती रेशेकडची घरां हालयनात तो मेरेन कायमचो उपाय शक्य ना म्हूण अधिकारी उलयतात. WRDचेर पातयेवन रावनासतना नुस्तेकारांनी घरां वांटोवंक स्वता उपाय सुरू केल्यात.
आमचेच आम्ही कोण घेवपाचे ते लागून ते डिंगी बिंगी वयर काडपा लागून ते दोगी नाऱ्याचेर मात रब जाता रे केन्ना केन्ना चुकोन आनी पोतून उपरा आऱ्याचेर जर आमी दर्या पोतून बसता तेन्ना पोतून डिंगेम सकयल हाडटाय कितें करता म्हणजे आमचें घर हे जाता न्हू तेका लागून मातशें उदक भरता माती भरता सेफ्टी खातीर त्या फाटी आमकां हिंगा सेफ्टी हॉल बांदून म्हणलेले उमक्या करोडा पास जालो आनी हें जावपा आहा आनी हें करतलो म्हणून सांगलेले पूण आजून वरोस जावन गेले आजून कांय हें ना सेफ्टी बी कांय ना तुमी हें करता हय तेच आतां आमी आमची सेफ्टी लागून आमी हें करताय उपजिल्लोधिकारी आणि WRD भरती रेषेकडच्या घरांचे सुरक्षेची याद पावस पडल्या उपरांत जाली. ते पयलींच लोकांनी सरकाराचेर पातयेवन रावनासतना थंय रेवेच्यो पोतयो घालून उपाय करपाक सुरू केला. घरांचेर कायमचो उपाय काडटले जाल्यार ती थंयसावन हालोवची पडटली म्हूण WRDचे अधिकारी सांगतात. लोकांक तश्यो नोटीशी मात अजून काडिल्ल्यो ना. So with that we have already made now, but for these stretches we cannot do any permanent measures, and for that only temporary measures, just to for this particular monsoon will be providing sandbags, bags filled with sand, and that is how. But if permanent measures are to be done, we can do only after the settlements are removed. In the final stages of approval, but for these stages we cannot make a permanent measure because of the settlements. आमी टेम्पररी मेजर्स घेतिल्ल्यो तश्योच आमकां हांगासर ज्यो सँडबॅग्स दवरच्यो पडटल्यो कित्याक ऑलरेडी परमनंट मेजर्स ज्यो आसा न्ही तो इन्स्पेक्शन करून ताजे प्रपोजल ऑलरेडी तांच्यांनी सँक्शनाक घाल्या ऑलरेडी आयडेंटिफाय केले आनी आमी आमचो नोटीस एविक्शनाच्यो नोटीसी इशू करपाचो प्रोसेस स्टार्ट करतले आयच्यान. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेवया एक विराम.